आमी पळयता की एफडीएन आसा ती बऱ्या तरेन कलंगूट वाठारान एक रेड कंडक्ट केल्ली आसा. रेड कंडक्ट करता आसतना अशें दिसून येयलें की गोवन ड्राय फ्रुट्स जे पॅकेजींग आसा It's not Goan. डिफर्मिंग They're coming from other states, and they are not even packed in proper factories according to me. ताका FSSAI license बीन ते कितें आहा ते चॅक करपाची गरज आहा. ते कांय ना तेंचे. ते बेश्टे स्टिकर मारलेले आहा पण खंय तरी गोंयचें नांव डिफेम केलें वयता. की वयता पळय थिंगा हे प्रॉब्लम जाल्ले आहा. आनी लॉ एनफोर्समेंट एजन्सीज आर टर्निंग नेल्सन सायज. फर्स्ट टायम एफडीएन काम सुरवात केल्लें आहा आनी बरें काम केल्लें आनी आमी तांकां एप्रिशिएट केल्लें. आनी आयजूय तुमच्या माध्यमांतून एप्रिशिएट करता हांव की दीस हे आमचे जे थोडी रेस्टॉरंटां येयल्या सिम्पली वेज प्युअर वेज आनी तेंची किचनां वचून पळया. म्हाका उगडास येता की आमचे फेमस रेस्टॉरंटाचेर बसून एफडीए येयल्ले टायल फुटला म्हणून आमचे रेस्टॉरंट बंद कर म्हटलेलें. पण हिंगाचो तर पळयत आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उलयता की तेंची किचनां पळयत जाल्यार 4 दीस कोण तरी बरो मनीस जेवचो ना. दे विल नॉट इवन ईट फूड. सो अहे प्रॉब्लम जाल्ले आहा. सो हांव तांकां मागता की तेणी एक्शन घेवचें म्हणून की आमी खंयसरूच फोन मारचे ना कोणाकूच की हे जो तर अनहेल्दी आहा तेंचें किचन ते जो तर बंद करता ते. आनी डेप्युटी कलेक्टर इज कलेक्टर शूड सेंड अ स्ट्रॉंग मेसेज टू डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा एंड मामलेदार दॅट दे शूड सील. एफडीए हूंय लेटर बरयता तांकां सील मारपाची गरज आहा. अंटील अनलेस यू डोंट सील दीस प्लेसीस मेसेज वील नॉट गो. मेसेज वचपाची गरज आहा की आमी अनहेल्दी किचन दवरलें, आमी किचन क्लिनिनेस सारकें ना, सेप्टीक सोकपीट सारको ना, टॉयलेट फॅसिलिटी सारकी ना जाल्यार ते रेस्टॉरंट सील जातले. ही मेसेज क्लीन वचना, क्लियर वचना जाल्यार हे आमी खाली ओमते कोशार उदक म्हणटा पळय ते एक म्हणणी आहा अशें उलयतले. खाली आमी उलोवंकूच उरतले. सो दे शूड एक्ट. समबडी हॅज टू एक्ट. खाली रेड मारली म्हणून जायना. सो एफडीए ऑल्सो शूड हॅव टीथ म्हणजे कितें सिलींग दॅट प्लेस. ते एक दीस रेड मारता आनी चल्ले. ते कितें घालतले फायन घालतले हें सारकें कर म्हणटले ते तितून सोंपना ते 10-15 दीस रेस्टॉरंट बंद उरलें थ्रू द हेल्प ऑफ कलेक्टर जाल्यार हें सारकें जातलें. फुडले सगळे जे रेस्टॉरंटवाले आहा ते आपले रेस्टॉरंट सारके करतले जाल्यार कोण करचा ना सारकें आहा तशेंच चलयतले. ते कितें आहा फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर हे खंयचे तरी इंडियेचे लोक हिंगासर येयल्ले आहा आनी ते समजता की गोंयान भरपूर बिजनस आहा आनी अशेंच कितें सेटअप करुया आनी बारीक कितें खर्च करुया आनी लोकांक फटोवया म्हणून. ते प्रोडक्ट्सूय ते कितें घालता ते पळोवपाची गरज आहा. ती घी कसली घालता ते तेल कसलें यूज करता पळय ते इन्ग्रिडियंट्स कसले यूज करता ते सगळें पळोवपाची गरज आहा. लो क्वालिटी कॅज्यूनट्स जे विकले वयता सगळे तेंच्यांनी रेड मारून हे सगळे कॉन्फिस्केट करपाक जाय. आमी कोणाकूच स्टॉप करिना. जे कितें सब स्टँडर्ड आहा ते गोंयान इकप ना. गोवा इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड. टुडे इट इज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड. सो आमी लक्ष खेचेरूच दिना. लक्ष आसपाची गरज आहा. आमदाराची आसपाची गरज आहा. सरकाराचे जे ऑफिसर आहा ते खाली ऑफिसान बसन आहा. ते पळयतात 5 जाली ते चल्ले येतात पयले 11 वयतात 12:30 परत येता 3:30 आनी 5 चल्ले. सो कसलो पगार आमी दिता आमचो टॅक्स पेयर्स मनी. सो हे सगळे जर तर आमी सारके घालतले जाल्यार जो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड आहा तो सारको आसपाची गरज आहा त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचो. ते सारकें ना. ऑल इज नॉट वेल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.